सर्वेस्परान देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक आनी आमचेर ताणें वतल्ल्या कृपे देण्याक अर्घा दिवंक आमी ह्या योक्रिस्ताच्या मेजबावारी सांगाता जमल्या. मोरयेचो जल्म मनशाकुलाक दैवीक बेसांव. आमी कुटुंबाक आनी सामाजीक दैवीक बेसांव जावया म्हणलो संदेश आयच्या संभ्रमाचो. देवाक आमी अर्घा दिवया. मोरये मायेच्या देण्या खातीर ताका आमी आज दिनवासुया. आमचे प्रकृतीचेर बेसावा वतून ती फुलां फळांनी सोबयल्ले खातीर आनी त्या मरिफात आमी वावंटीक बरो प्रतिफळ दिवन आमच्या पोशणाक काण फावो केल्ले खातीर. मोरी माय आमच्या हर एक कुटुंबाची वडील. फाटल्या 9 दिसांनी तिका मान कर तिचे शेगूण नियाळ आमी एकामेकाक कशे बेसांव जावेत म्हणलें नियाळ केलां. आज तिचे जल्माचे फेस्त आचरण करतना मोरी माय मनशाकुलाक दैवीक बेसांव जाल्ले बरी आमी कुटुंबाक आनी सामाजीक बेसांव जावंक गरज आसची दैवीक कृपा मागून घेवया. अशें मोरये माये सांगाता जेजू सरशीन पावून एक दीस आमी सर्गाचें सूख जोडूंक ह्या दिनवासेच्या बलिदाना वेळार कृपा मागया. उबी रावन प्रवेश गीत गावया. Sir
मोगाळ भाव भयणीनो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत. हे मिसाचें बलिदान मी सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या ते सवा गरजां पासून सर्व दानींच्या ते सवा पासून गोडशें दिवंक मोग केल्ल्या विविध रितींनी वावुरलेल्या सेवा दिल्ल्या मंडाबळ घालूंक आदार दिल्ल्या सर्वांच्या ते सवा गरजां येरद्या पासून मागोवन हें पवित्र मिसाचें बलिदान आमी सांगाता भेटोवया. तशेंच हें अर्घ आमी दितात ऑल्विन रेबेल्लो आनी कुटाम ह्याय कुटुंबाच्या ते सवा गरजां येरद्या पासून आमच्याय ते सवा गरजा येरद्या पासून देवान केल्लें सर्व बरेंपण याळून ताका अर्गां दिनवासनी आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आज आमी भाग्यवंत ओंकार मरियेच्या जल्माचे परब आचरण करता. आयचो संदेश देव बिरांतेची कुटुंबां बांदून हाडूंक मोरी मायची देख घेवया. पापा फ्रांसीस म्हणटा कुटाम मोलादीक दिरवें. हे कुटाम आमी घट करूंक जाय, सांबाळूंक जाय आनी ह्या पसत आमी वावरूंक जाय. सांज हांव पावल दुसरो म्हणटा कुटाम बरें आसल्यार समाज बरी जाता, समाज बरी आसल्यार देश बरो जाता. अशें आमची कुटुंबां बरी आसल्यार सगळो संवसारच बरो जाता. तर आज आमी मोरये मायेची देख घेवन आमची कुटुंबां बांदता आसतना त्या समेटांनी चलोवंक सोम्या लागीं आदार आनी कृपा मागया. हे पवित्रीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत भगवंत आमकार मरिये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराधपा लागीं विनाधिकारांतून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची उलट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावोवंक. Saka
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमच्या सुंदराक मनच्या सैम दिवचे खातीर आगणी जन्मयन आनी मोगान बागेवन तांवकार मरेक तुवें जल्म हाडलें. हो तुजो जल्मा दिवस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें वेंचून काडलेले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख घेवन आनी माजत घेवन भावार्थान आनी बरवशान आनी मोगान वाडत वचोंक तुजी बरपर करपा आमकां दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर म्हणटा, पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोवलान, तरी इस्रायेलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बगर भोव पुरवेल्ल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेली तांशी परतून येतले. सर्वेस्पोराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमापर्यंत पावतली आनी तो शांती जातलो. असिरियागार आमच्या देशाचेर धाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रयाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. ते तलवारीन असिरियाचे राजवट चलयतले. देवाचे उतर हे. सांत पावलान रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला, तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता म्हूण आमी जाणाव.
जांकां विंचोणकाच्या आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिले. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदारां केली. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू. माते बाबर माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मरयेक जुजे लागीं खरार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. तरी मरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका कुशी नासली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें. पूण अशें ताणें आलोचन केल्ली तितलेंच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरांत हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्रत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रभाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुवेल म्हूण आपयतले. इम्मानुवेल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मरियेचो जल्म सगळ्या मनशा कुळाक एक वर्तें बेसांव. आमी आमच्या कुटुंबाक आनी समाजीक बेसांव जाव्या.
आयच्या फेस्ताचो हो संदेश नियाळ करूंक मुझे सांगता तुमी चीत दिवन आयकूंक जाय म्हणून विनंती करता. आज आमच्या सर्गी आवयचो जल्मा दीस, नव्या बेळ्याचें फेस्त आनी आयच्या दिसा म्हणजे सगळें कुटुंब सांगता मेळोन कुटुंबाचेंय फेस्त आचरण करता. एक घडीभर आमी चिंतून पळयलें जाल्यार ह्यो तिनी संगती आमकां सर्गी बेसांव, मरी माय, नवें बेळें आनी आमचें कुटुंब हे देवान आमकां दिल्लें वर्तें बेसांव आमचें जिवीत संतोश भरीत करच्याक. मोरयेचो जल्म सोडवणेच्या चरित्रेंत आनी आमच्या भावार्थी जिवितांत मोरयेचो पात्र आनी तिचे तावन आमकां लाभलेल्या दैवीक बेसांवा विशीं आयचें सगळें फेस्त आमकां उगडास करता. मोरयेचो जल्म पयले सुवातेर तिच्या आवय बापायक जोकीम आनी अन्नाक एक वर्तें बेसांव कित्याक म्हणून आमकां कळीत आसा. उतर प्राय पर्यंत तांकां भुरग्यां बाळांचें देणें नातल्लें आनी असाध्यस म्हूण आसलेल्या त्या काळार त्या जिविताच्या परिस्थितींत त्या जोड्याक मरी बाळ जावन जल्माता. बाबानो आनी भयणीनो, मस्त वर्सां भुरगीं नासतना आसलेल्या एका जोड्याक कशें वर्तो संतोश जाता आनी तें केदाळय म्हणटा देवाचें बेसांव म्हणटात तशेंच जोकीम आनी अन्नाक मरी बाळ तांकां लाभलेलें तें वर्तें देवाचें बेसांव तांकां जावंक पावलें. तिचो जल्म संवसाराकी एक वर्तें बेसांव कित्याक सोडवणेच्या चरित्रेंत मोरयेक एक विशेश वांटो आनी मनशा कुळाची सोडवण मोरयेच्या जल्मान सुरवात केली देवान आनी क्रमेण ह्या मोरयेक देवान सोडवणदाराची आवय जावंक विंचून काडलें आनी हें बाळ जावंक पावलें सोडवणदाराक ह्या संवसाराक दिवचें एक वर्तें बेसांव. कसलें भाग आमचें, कसली अद्भुत मांडावळ देवाची. मोरयेचो जल्म मात्र न्हय, तिचें सगळें जिवीत खालत्यापणाचें, अखंड भावार्थाचें, विधेयपणाचें, सेवेचें मनशा कुळाक हंता हंतांनी बेसांव जावंक पावलें. तें कशें म्हणून जर आमी पवित्र पुस्तक वाचलां तर कशें मरी हंता हंतांनी मनशा कुळाक सोडवणेच्या मिसान एक दैवीक बेसांव म्हणलें आमकां समजता. उतर प्रायेक पावलेल्या गर्भेस्त एलिझाबेथीक मरयेची भेट जेन्ना आपूण देवाच्या पुताची आवय जाता म्हणून बोडव्यांत हांव ती आयकता आनी तो बडवो म्हणटा देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना आनी एक तिका रुजवां दिता वांजली एलिझाबेथ गर्भेस्त जाल्या होच तिका 6 म्हयनो म्हणून सांगता आनी मरी तक्षण उरता आनी मरी एलिझाबेथीच्या घरा वचून तिची सेवा करता आनी एलिझाबेथीक मरीची भेट सांगातपण वर्तें बेसांव जावंक पावलें तिच्या त्या कश्टांच्या दिसांनी. काना नगरी मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, लग्नांत माटवांत त्या लग्ना माटवांत मरयेचें हजरपण त्या कुटुंबाक कशें एक वर्तें बेसांव जावंक पावलें म्हणलें काना नगरीचें घडीत लग्नाचें घडीत नियाळ केल्लें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. मर्याद वेच्या संदर्भार कोणेंच सांगिनासतना मरीस जेजू लागीं वेता, तांचे खातीर जेजू लागीं विनंती करता आनी थंयसर अद्भुत घडटा, आजाप घडटा आनी मरी आपूण खंय आसा थंयसर बेसांव जाता म्हणून आमकां बरगडटा. खुर्साच्या पैना वेळी मरयेचो सांगात
जेजूक ताचे मिसांव फुडें व्हरूंक प्रेरण बोळ आनी घटाय जाता. 12 कुरीस घेवन जेजू समकाताना पडोन कंगाल जाताना आपणाच्या आवयचो सांगात आनी आवयचेर ताणें घाल्ली दीस ताका परतून उठोवन मुखार वचोंक मरीस त्या कुर्साच्या पयना वेळार जेजूक बेसांव जाता. जेजू कुर्सार मरतना कुर्सामळी उबी आसची मरयेचो सांगात जेजूक आनी सगळ्या मनशा कुळाक बेसांव जाता. कशें आनी जेजू जुवांक पळोवन म्हणटा ही तुजी आवय आनी मरयेक म्हणटा हो तुजो पोत आनी सगळ्या मनशा कुळाक मरयेक आमची आवय जावं जेजू दिता. हें वर्तें भाग मरयेतां आमकां लाभलेलें मनशा कुळाक. जेजूच्या मरणा नंतर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो बियान खंगाल जावन वयल्या माळयेन भिवकुरे जावन लिपोन आसलेल्या सगळ्यांक मरी सांगता दवरता मागणें करता आनी पळयात असो फळ जावन पवित्र आत्मो तांचेर देवून येता आनी ते शीस धैर्यान जेजूक प्रगट करूंक वेतात. आनी हांगासरी मरी ह्या 12 जाणां अपोस्तलांक एक वर्तें बेसांव जावंक पावलेले खंगाल निराशा जावन बरवसोस नातलेल्या वेळार ही मरी हे सक्कड करूंक शकता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो असले जायते सन्निवेश आमच्या जिवितांत घडतात न्हय. जे कितें आतां हांवें पवित्र पुस्तकाचे उल्लेख दिवन तुमच्या मुखार दाखले दवरले आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत आनी समाजेंत असली घडितां घडतात. असल्या संगतीक आमी बली जाता. ह्या वेळार आज आमकां कितें सांगता जो मरियेचो सांगात घेता असल्या कश्टांच्या सन्निवेशा वेळार मरी आमकां बेसांव जावन आसतली. जर भावार्थान भक्तीन तिका आमी आमच्या कुटुंबांत जिवितांत जागो दिता तर ती मरी कशें हेरांक बेसांव जाल्या आमकांय ती बेसांव जातली. पवित्र पुस्तकांत मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो बेसांव जाल्ले मनशा कुळाक बेसांव जाल्ले जायते व्यक्ती आसात. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयलें तर जुजे आपली जनवाय वापरून इजिप्ताक बरगालांतले राखता आनी सगळ त्या लोकांक बेसांव जाता कश्टांच्या वेळार. दानियेलाच्या पुस्तकांत आमी पळयता आपले दानियेल आपल्या जनवायेन आनी नितीवंत जिणयेन दारियूस रायाक विश्वासी सलाहदार जावन वावुरता आनी बेसांव जाता. अपुर्बायेचे दानियेलाचें जिवीत तांकां बेसांव जालें. एस्तेराचो पुस्तक आमी वाचलो तर एक राणी जावन जुदेवांच्या दगदवणेतावन आपल्या लोकांक राखचे खातीर आपले जिवीतच रिस्केर घालता आनी त्या लोकांक बेसांव जाता. दोर्कास दंडुताची कृत्या पुस्तकांत शिमच्यांत निपूण आसली ती दुबळ्यांक वस्तुरा शिंवता आनी तिच्या समुदायाक बेसांव जाता. बार्नाबास धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत क्रिस्ती भावार्थ परगटूंक आदार जावच्याक आपली आस्तच विकता आनी मेळिल्लो दुडू अपोस्तलांच्या पांयां व्हरून दवरता. फिलोमेनाच्या पुस्तकांत मोग बक्षाण्यान आपल्या सेवका ओनेसिमुसाक एक व्हड बेसांव जाता. लिडिया दमदूताची कृत्या पुस्तकांत धर्माच्या विस्तारणे खातीर आपलें घर पाऊल आनी सिलासाक दिता आनी सुवार्ता परगडच्याक बेसांव जाता. स्टेफन दमदूताची कृत्या पुस्तकांत सुरविल्ल्या पवी सभेंत विधवींची जतन घेवन समुदायांतल्या गरजांक पावोवन तांकां एक वर्तें बेसांव जाता. थाबिता दमदूताची कृत्या पुस्तकांत दुबळ्या विधवींक कुमो करून आपल्या समुदायाक एक वर्तें बेसांव जाता. जेजू माथ्याबा सुवांजेल आनी सुवार्ता ते गाय जाणांची आमी वाचली तर पिडेस्तांक गुणकन भुकेल्यांक खावंक दिवन बरी खबर परगटून हजारो लोकांक बेसांव जाता आनी लोक ताच्या फाटल्यान वेता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आधुनीक काळार मदर तेरेसा, ग्रामस्टेन, सिस्टर रानी मरिया, ऑस्कर रोमेरो, कार्लो अकुतीस ही सर्व आमच्या काळार जियेल्ली
आनी तांच्या सेवेद्वारी वावराद्वारी मोगाद्वारी मनशा कुळाक बेसांव जावन परजळली व्यक्ती आमचे मुखार दर दर म्हणून दिसतात. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, कितल्यो कितल्यो वाटो आमी मनशा कुळाक सामाजीक कुटुंबाक बेसांव जावच्या. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज हें फेस्त आचरण करतना आमी कितें संदेश घेवन घरा या. आमी कशें बेसांव जावचें. आमचें जिवीतच देवान आमकां दिल्लें एक बेसांव. आमचें कुटाम आमकां एक बेसांव. ही सोबीत पृथ्वी आनी तातूंत आसलें सगळें देवान दिल्लें देवाचें एक वर्तें बेसांव. हें सगळें बेसांव हर एक दीस हर एक घडी म्हणलें बरी आमी अनुभव करता, कळीत आसून वा कळीत ना जावं, पूण आमी हें देवाचें बेसांव अनुभव करीत आसां. आनी हें बेसांव ना जाल्यार आमचें जिवीत कुटाम ना जाल्यार, ही सोबीत पृथ्वी आनी त्या पृथ्वेंतलें सगळें ना जाल्यार, मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचें जिवीत कितें जावं पावात. तर आमी कशें एकामेकाक प्रत्येक जावं आमच्या कुटुंबाक आमच्या समाजीक आमच्या पुवी सभेक बेसांव जावयेत. थोड्यो संगती तुमच्या गमनाक. पेल्यासो मोग करो श्रेष्ठ मंदामेन. मोगा वर्णी दुसरें वाट आमकां ना. जर कुटुंबान माया मोगान जियेतांव, समाजेन वाड्यान शेजारा माया मोगान जियोंक पावतांव, आमी बेसांव जातेल्यावच मोगा विरोध गेल्यार शिराप जातेल्याव, खरंदाय जातेल्याव आनी देखून मोगान जियोंक पेसाड या. आमचे भवानी आसलेल्यांक खरो मोग आनी जतन घेवन आमी बेसांव जावया. पेल्याची सेवा करो. दुबळ्या गरजेवंताक कुमो करूंक आसचें अवकाश खंय विरळना. दिसभर ते जाले अवकाश पेल्याची सेवा करूंक मेळटा. तें गळशिल्यार आमी मनशा कुळाक कुटुंबाक समाजीक बेसांव. तें गळशिनातल्यार आमी गरजेक उपकाराक पडनातलेले व्यक्ती. पेल्याक बक्षून द्वेष हगे राग सांडून देवान आमकां बक्षिल्ले बरे. कोण बक्षिता तो मनशा कुळाक कुटुंबाक आनी समाजीक ताच्या संपर्काक आमच्या हर एकल्याक देवाचें बेसांव जाता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणी, जर तोच मनीस चिल्लर कारणांक लागून आस्ती दुडवाच्या फाटल्यान वचून रागान दुस्मानकायेन हग्यान जिद्दान क्रोधान जियेता, ताणें कशें बेसांव जावचें. तो खरंदाय, तो एक मालदिसांव ह्या संवसाराक म्हणल्यार आमी उडासान दवरूंक जाय. देवान आमकां ताका आपयलें न्हय, बेसांव जावंक आपयलें. तर बोक्साण्याचो स्पिरीट कोण रुता करता तो बेसांव जाता. देणी संपन्नमुळां वांटून घेवन देवान आमकां कितली देणी दिल्या. आमच्या युवा जाणांक आमच्या भुरग्यांक पळया, प्रतिभांनी ती भरल्यात. आमच्या स्वार्थाक आमच्या स्वार्थी सुखाक बिलकुल न्हय. देवान आमकां नाना तरांची देणी दिल्यात समुदायाच्या बऱ्यापणा खातीर. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी केन्नाय उडास दवरया. देवान कसलेंय म्हाका एक विशिश्ट देणें दिलां जाल्यार तें म्हज्या मात्र संतोषाक न्हय, समुदायाच्या बऱ्यापणा खातीर तें देवान दिलां. जर तें समुदायाच्या बऱ्यापणाक वापरिना तर आमी बेसांव जमचें ना, आमी शिराप जातेल्याव खरंदाय जातेल्याव. देवान दितना त्या खातीर ही देणी आमकां दिल्यात, थालेंत आमकां दिल्यात, संपत्ती आमकां दिल्या, ती समुदायाच्या बऱ्यापणा खातीर. हेरांक उत्तेजन दिवन आपणा बोवारी आसलेल्यांक बऱ्या उतरांनी प्रेरीत करून आज बरें आयकोंक मेळना. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज गेल्ल्या गेल्ल्या कडेन चिल्लर संगतीक टिका दुरसोने सुखी सोदून काडचे. भावांनो भयणींनो, हें रावया. देवान आमकां हाचे खातीर रसूंक ना, बेसांव घालूंक ना. उत्तेजन दिवन बेसांव जावं, एकल्याची फाट तपडोवंक, बरें उलोवंक तो बेसांव जाता. समाजीक टिका खोडी कुलपा काडुल्लो खरंदाय आनीक श्राप जाता ह्या समाजीक. तो मनशाचें जिवीत फुडचें भावाशें करता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमकां हें कळीत आसा, तरी आमी असली नकारात्मक उतरां उलोवन कितल्या जाणांचें जिवीत फुडचें भावाशें करता, नास करता. हें सांडया. अशा बदलाक उत्तेजन दिवया, बरें उलोवया, बेसांव जावया, बरो शेजारी जावं, समुदायान मोवाळ दयाळ मोगाळ व्यक्ती जावं,
आमी बरो शेजारी जाय आज आमकां आमच्या जायत्या जाग्यांनी आमी पळयता शेजाऱ्याची वळख ना आनी मस्तपोटी म्हणटा कोणी जायत बाबा क्रिस्तांवांची न्हय शेजारां म्हणटात चिल्लर संगतीक झगडतात म्हणलें सकट न्हय जावं पुरो पूण असलो एक मनोभाव आसा आमी इल्लेशें आनी एकलो बरो जाताना मसोर पावता आमकां दयाळ मोवाळ काळीज ना बरो शेजारी जावंक मस्तपोटी कस जाता बरो शेजारी जाता तो आनी एकल्याक देवाचें बेसांव जाता देणी सेवे खातीर वापरून देवान दिल्ली देणी आनी सकत पेल्याक सशक्त करूंक बळवंत करूंक हांवें ह्या संवसारी सोडून येतना 4 जाणांक बळादीक केल्लें आसा जाय कोणेंय पूण 4 जाणांनी सांगा जाय हाचे द्वाऱ्यां वच असो जावंक पावला ताच्या बदलाक कुर्ल्यां बरी पांयवण कुलपांकान सकयल घालच्याक आमी आसचे न्हय आमी आनी एकल्याक सशक्त करता तर तांच्या जिवितांत बेसांव जाता शांती दूत जावन समुदायान कुटुंबान वाड्यान फिरगजेन घुसपोड गोंदळ जाताना झगडी जाताना मानास्तापूत येताना ते परिहार करूंक पळोवया पेडच्या उज्याक थेल वचचें व्यक्ती न्हय ते कशें समा करयेत कशें समाधान हाडयेत कोण समाधाना खातीर वावरता तो देवाचें बेसांव ह्या संवसारांत सत्कार करून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो वारसुऱ्यांक गरजेवंतांक कश्टतल्यांक तांच्या गरजान पावोवन देवान आमकां जाय पुरतें पुरो दिलां बेसांव घाला आमच्या वावराक श्रमाक बरी भलायकी दिल्या बरो वावर दिला गरजेचें सक्कड दिला सक्कडांक कितें ना नातिल्लीं तांच्या गरजा कांतांक आमचे लागीं धांवून येतात बेसांव जाया देव तुमकां बेसांव जाला दिवन येयल्लें बेसांव जाया सर्गीं पूण जोडया बेसांव जाताना सर्गीं पूण आमी जोडतल्या पेल्या खातीर मागणें करो मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो तुज्या भावांनी आसच्याक देवाचें बेसांव आनी दैवीक मार्गदर्शन मेळच्याक आज जायत्यांक आमच्या मागण्याची गरज आसा आमची भुरगीं आमची युवा जाणां आमच्या कुटुंबां ते वाट चुकतात कितें करचें म्हणून आमकां कळना मागणें एक वर्तें हातेर जावन दिलां तसल्यांची वळख आसा जाल्यार कुटुंबाचें मागणें करतना ही गरजेक येताना तांचें नांव काण मागया मागण्याक असाध्य जाल्लें कितेंच ना मागण्या द्वारे आमी बेसांव जावया बऱ्यो हांसो दिवन मोगान आनी स्वागत करून कोणीय मेळटना एक हांसो दिल्ल्यान आमचें कितें खाली जाता मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो जर तोंडार म्हज्या हांसो आसा हांव एक बेसांवाचो मनीस कोण हांसोवंक शकता आनी एकल्याचें बरेंपण आशेमसो मात्र हांसोवंक शकता कोण हांसोवंक शकना आनी एकल्याचें बरेंपण सोंसून व्हरूंक जायना ताका हांसोवंकूच जायना देखून हास्या स्मायल दिवया वी डोंट लूज एनीथींग बाय गिवींग ए ब्रायट स्मायल चीत दिवन आयकोवया आनी एकल्याक आज कितलीं जाणां आयकोवंक जाय सगळ्यांक उलोवंकूच जाय आयकोवची मनशां ना आमची उतर प्रायेची मनशां घरां आसलीं आमी खंय वचून इश्टां सांगाता वेळ करशीता आमच्या घरांत आसल्या मलगड्यां सांगाता प्रायमंतां सांगाता वेळ करसूंक आमचे लागीं ना आमी खंय जावन पयस जावन आयल्यार घरा आसो इल्लो वेळ आनी उपरांत आमचो वेळ पुरो आमच्या इश्टां सांगाता आनी कोणा सांगाता करशीता तांकां आयकोवची मनशां नात आमी आयकोवची मनशां जावं बेसांव जावंक साद्य आसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो पृथ्वीची जतन घेवन आमच्या जिवनाक जाय तें सगळें ही पृथ्वी दिता देखून आज नव्या बेळ्याचें फेस्त करता पृथ्वी आनी तांतलें सगळें आमकां देवाचें बेसांव पूण सगळें घेवन पृथ्वेचो आमी कितलो मोग करता कितें पाटी आमी आमच्या भुंयक दिता आमी स्वार्थी जाल्या जाय जाल्लें सगळें घेवन नाका जाल्लेंच आमी पृथ्वेक दिता आमची जबाबदारी ह्या पृथ्वे थंय आमी पाळल्या पालन पोषण करता नाजाल्यार एक दीस ही पृथ्वी आमचेर ताचो क्रोध उमटले आनी थंय हांगासर जामची गडिता आमी पळयत आसा पृथ्वेक आमी बेसांव वा शिराप जाल्या जतन घेवंक चलोवचें करूंक नजो जाल्लें करचें पृथ्वे थंय शिराप जावचें मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो देखून आमची जबाबदारी पाळ्या तो तशें करता हो अशें करता हांवूय तशेंच केलें ताका आनी म्हाका तफावत खंय आसा देखून कितें सारकें कितें करूंक नजो आसलें तें करनासतना सारकें आसचें मात्र करून आमच्या पृथ्वेक आमी राखया आनी सांबाळ्ळें कुटुंबांत मोगान जियोन कुटुंब हर एक व्यक्तीक देवाचें वरदान
तें कुटाम ना जाल्यार आमी नाव. आज आमी कितें जावन आसा तेंच कुटुंबाचें वरदान. ताच्या फाटल्यान कितल्यासो त्याग सॅक्रिफीस आसा मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो. तें सगळें आमी उगडास करया. कुटुंबा विणे आमी नाव. कुटुंबान कितें अनुभव करता तें सगळें देवाचें बेसावणय गी. आवय बापायनी मेहनत काडल्या जावं पुरो, आमच्या मालगड्यांनी मेहनत काडल्यान आमकां तें मेळ्ळां जावं पुरो. कुटुंबान कितें खाता न्हेसता भोगता तें सगळें देवाचें बेसांव. देखून आमचें जिवीत कुटुंबाक बेसांव जालां. म्हजें नडतें, म्हजें जिवीत, म्हजें उलोवणें, म्हजो हावभाव आमच्या बऱ्या जिणेन शेगुणान एकवटान जियोवन कुटुंबाक बेसांव जाय. नालिसाय हाडचें तसलें कुटुंबाक आमी भुरग्यांनी युवजनांनी व्हडांनी खरी ना हें आमच्या कुटुंबाक बेसांव जावया. कुटुंबाक करंदाय नालिसाय न्हय. देवान त्या खातीर आमकां कुटाम दिल्लें न्हय, भुरगीं दिल्लीं न्हय, आवय बापाय दिल्लीं न्हय. आमी तांकां बेसांव जाय. बरें जिवीत जियेल्यार मात्र नाका जाल्लें करता तो कुटुंबाक करंदाय म्हणलें उडासान दवरया. आज म्हज्या कुटुंबान म्हजें 1000 पावंड बेसांव वा करंदाय आज आमी जाप दिवंक जाय. देखून मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आज सांगाता नवें जेवताना, आज फिरगस कुटाम सांगाता मेळटाना, आज आमी संतोशान सांगाता आसतना हेंच मागया. गेल्ल्या कडेन भेटिल्ल्या हरी एकल्याक देवा बेसांव जावंक आमकां शिकय. म्हज्या खोट्या कृत्यांनी उतरांनी कोणायकी हांवें करंदाय जायनाशें जावं. म्हज्या समाजीक, म्हज्या पृथ्वेक आनी कोणाक हांव बेडतां तांकां कोणायकी हांवें एक करंदाय जायना जमच्याक बेसांव जावंक आनी बेसांव जोडूंक तूं आमकां कृपा दी म्हणून हें येवकरिस्त बेटो जेजू लागीं आमी मागी. उबी रावया. आमच्या वावरताची उसारणी करया. एकाच देवा सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व सुसरसनार आनी एका सम्या क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच कोतो सर काळादी बापातां मुसलमाना देवातां ते उचलतां उस्वाड खऱ्या देवातां मुसल्लो परदेव तो देवातां मुसलमाना ताका रोसुन्ना बापाच्या सैमाचो ताजे वरवीं सर्व वस्तू केल्या. आमा मनशा पासून आनी आमच्या सुडुणे पासून सरकार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंच पिलाता काल ताका कुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तकार प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो, सरकार सदलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसुबो करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता सौमी आनी जीवदार तो बापा आनी पुता मिसला. बापा आनी पुता बराबर ताका समसरको नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रवाद्या वरवीं उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वरले आपले सभे सतमानता पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र नासा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमची सर प्रार्थना सोमयाच्या पांयदोडी दवरया. सर्गीच्या मोगाळा बापा, आमच्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, याजाकांक, धर्मिकांक तशें लायिकांक तांच्या आदर्श आनी शेगुनी जिणेद्वारे आपले परजेक दैवीक बेसांव जावंक तुज्या सक्तेन बरबून मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
आमच्या राष्ट्रांतले स मुखेल्यांनी परजेच्या अभिवृद्धीक पूरक आसची योजना कार्यगत करून आपणाक पटार बसयल्ल्या परजेक बेसांव जावंक शिकय. राष्ट्राची आनी तांतले परजेची सेवा तुजी सेवा म्हूण मानून घेवन तांणी वावरूंक कुमोग कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां भाग्यवंत कर. कुटुंबांत शेगुणांनी फुलोवन एकामेकाक बेसांव जावंक शिकय. बऱ्या जेणयेन तुका दिनवासूंक आनी तुजी सेवा करूंक उदार मन फावो कर. मरण पावलेल्या आमच्या कुटुंबा सांद्यांक ससण विशव फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांचेर आनी युवजनांचेर तुजी बेसांवां देवूं. तांकां तुज्या पुताचे आवय मोरयेच्या शेगुणांनी नेटोवन कुटुंबाक आनी समाजीक बेसांव जावं तुजे सक्तेन भर. आमच्या कुटुंबांतून पयस परगांवांत जियोच्या सांद्यांक तुजें बेसांव आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां वर्ते बेसांव जावन आसच्या आमच्या रैतांचेर आनी तांच्या कृशेचेर तुजे बेसांव घाल. वेळार जाय पुरतो पावस आनी बरो हवो फावो कर. तांचे वोंटीक यथेश्ट प्रतिफल दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयचो संभ्रम गद्दाळायेन आचरसूंक वावुरलेल्या सेवा दिल्ल्या दान दिल्ल्या सर्वांक तुज्या दराळ बेसांवांनी भर. आमची सर्व योजना आनी कार्ये यशस्वी कर. फिरगजेच्या अभिवृद्धी खातीर वावुरच्या सर्वांक तुज्या विंचणार देण्यांनी नेटय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ भाऊ भयणीनो, एक घडी बरो आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागया. प्रत्येक रितीन पिडेस्त भाऊ भयणींक पासत मागया. कुटुंबांत आस्पत्रांनी सबार पिडेस्त भाऊ भयणी आसात तांचो आमी उडास काडटा आसतना तशेंच आमी मागया परगांवांत आसच्या आमच्या भाऊ भयणी पासत. सर्वेस्परा दयाळ बापा, ह्या आमच्या भुरग्यांनी सबार ते सावन तुज्या पांयदोळी दवरल्यान ती दयेन मानून घे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. तुका हसिता उंड्या वायना संगी
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार त्या बाबा पाक मानता असलें जावं दी म्हूण मागात. आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या आणि आख्या पवित्र सभेच्या दावा सगळेच मानून घे. भोव मोगाळ बापा व्हडा मोगान ओंकार मिरच्या कुसप्यांत आमच्या मनशासायम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयच्या ओंकारपण वेबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पोत जेसू आमकां पातकाच्या सर बंधनांतले निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या काळार आमी करता तें आमचे जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काणी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. ओंकार मरयेच्या जल्मा दिसाक आमी नमन करतना एका तोंडान आमी तुका वाकनता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगरता. आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पोताची ती आवय जाली आनी सासणे प्रकाशिने संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देश देवदूतांनी सगलो दळबान तुजी तोर महिमा वाकनता तांचे संगती आमचे ताणे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करूच तूं पवित्र आनी सगळे तुजे रचना तुका वाकनता कित्याक तुजे तावणू जेजू क्रिस्त हा तुज्या पुता आमच्या सौम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्र प्रमुख जाता. उदेन ती तावणू आसता पर्यान एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी हे मागणें करता हांव तुका भेटोवच्याक आमी आदल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताजीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जाल्लो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कोडू तुमचे पासो समर्पणचे. तेच बरेच्या बांदतच ताणें काल्स घेतले. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी एकठें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्या तुमचे पासोत आनी समेस मनशा पासोत ते वारवतलें हे म्हज्या उडासा करात. बावर्त सगोट परगटूया. बापा आमचे सडून हे पसोत तुझ्या पोतान सोसलेल्या कश्टां मरणासो ताच्या आनंद बरेत पुणार जीवनपणाचो आनी सर्गा सडणेचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पडून आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हेंची वीत आनी पवित्र पावून दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात सडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मेय. तुका भेटयलेलें सस्नेक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भाग्यवान मरयेच्या सांजुजे तिच्या पतीच्या ह्या भाग्यवान दमदूतांच्या सान सेबास्त्यांव आनी सर्व रक्त साक्षांच्या आनी समेस भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता. बाबा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या आनी सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस गवळ्यां आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे वारसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे वजेर तुवें एकठांय केल्ल्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारान पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकवटाय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तां मैपासान तुज्या रासान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताजे उद्देशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत वेधार बापा सरबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून याचे वेतान सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडून जेजू क्रिस्ताचे येणे
बरवशान अतिरेकतले आमकां तुजे उदारका उलटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वडान सांबाळ. तुमची येताय आनी रसभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. माया मोग सगूर जावन एकामेकाक शांती दियात. ही ती देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी. मगाल बांबयनीनो पवित्र कुमगार समसोवेल मंडाबाळ्या पर्या सायका इगर्जेच्या भायर 2 जण वांडतात. पयिल्ल्यान गेल्ले आनी थंय वेचें. पोटिकोन 2 जण वांडतात. थंयसर उपरांत गेल्ले आनी वेचें. हांगासर घरा कुशीक मंटाप गेला थंयसर 4 जणांनी वेचें. त्या उपरांत रैमन मस्करेनसाच्या थंयसर 4 जणांनी वेचें. इगर्जेच्या देगेक हांगा एक मुखार आनी मोदें. इगर्जेच्या भितर मोदें हरशीचे बरीस. ह्या कुशीक 2 जाणां मोदें एकलो आनी हांगा मुखार एकलो आनी उरले विंग सेक्शनांत कुमगार वांडतात. वयर असलेल्यांनी सकयल येवन कुमगार सेवंक विनंती.